अटॅक करपाचो प्रयत्न जालो त्या विशयाचेर आनी मागीर पण जेन्ना तेकाच अटॅक जालो का तुमकां आनी बाकीचे कोणाक ना पंचायत ना अटॅक सर अटॅक म्हणल्यार ते कितें आहा पळय तें तुका सांगता कितें आमचे आयज फोर्ट नायट आमी सगळे वांगडा आसले म्हणून आमी जे कितें सांगपाक जाय तें आमी लोकांकूय सांगलें पंच मेंबरांकूय सांगलें आनी आमी बायटूय दिली कितें जो युनिटी मॉलाच्या विशयाचेर आमी सांगलें की तो विशय आहा तो फाल्यां सब डिटेल जाय आमकां कोर्टान आसा तेजेर आमी चड डिस्कशन करपाक शकना म्हणून आमी सांगलेलें तिंका ओके पूण एक सांग म्हाका लोकांक नाका जाल्यार तुमकां जावो ओ कितें पळय आमी आदींच सांगलेलें आहा की पळय आमी स्टार्टिंगूच घेतलेलें की आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून पयलीं सांगलें जालें ग्रामसभेकूय सांगलेलें कोणाक जाय जाल्यार तिंका हात वयर काडपाचें नाका जाल्यार तिंका हात ना कर पयलीं सांगलेलें आहा आनी आमी तशेंच तेजेरूच आसा आनी आमचे जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें तेन्ना मागीर आमी फूड प्रोसिजर मागीर BDOन गेले BDOसून डायरेक्टर पंचायतीन गेले आनी आतां तो कोर्टाक आहा त्या विशयाचेर हांव तुका डिस्कशन करता फाल्यां आतां मॅटर आहा तेजेर फुडें कितें आमी कोर्ट मिटींग सांगलेलें आतां कितले दीस जालो विशय चालूच आसा सो आतां तुमी आतां कित्याक आयज एसेंब्लीनूय डिबेट जाली त्या विशयाचेर CMान म्हाका दिसता तांकां फाल्यां आपयला सो आतां तुमी आतां येयल्ले तुमी CMाक मेळ्ळा तुमी सांगला कितें सांगला कितें मेळपय CMाचो अपॉइंटमेंट घेतलो आनी CMा कडेन जो आयचो विशय जालो तेजेर डिस्कशन केलें आनी युनिटी बाबतींत तेजेर डिस्कशन केलें आमचे उलोवप डिस्कशन जालें म्हणजे असो असो विशय पळय हो चड हें जाता म्हणजे जिल्ल्याचे मेंबर गौरी कामत तशेंच आमचो आमदारूय आसलो सगळे आमचे पंच मेंबर जाले डेप्युटी आहा आमची सगळे पंच मेंबर ते विशय आसा आमी डिस्कशन केलें त्या विशयाचेर सो आतां कितें जालां कितें सांगलां तुमी कितें सांगलां डिस्कशन म्हणटा जो आयचो जो इन्सिडेंट जालो त्या विशयाचेर डिस्कशन जालें कित्याक लागून पळय तूं म्हणटा की आयज 15 दिसा स्ट्रायक चलता आनी तुकाय खबर आसा कशें आतां कितें जालें तूं आतां सांगपाची गरज ना खूब दीस जालो विशय पूण आमी आमच्या गव्हर्मेंटाक हो विशय सांगपाक जाय आसलो CMाक आमी अपॉइंटमेंट घेतलो ना आनी ताका सारकें डिस्कस केलें त्या विशयाचेर आतां म्हाका सांग अटॅक जालो तर तेका एकट्याचेरूच जालो का बाकीचे पंच मेंबर म्हणजे अटॅक म्हणून ताका वयता आसतना ताका अटॅक कसो जावन ताका म्हणजे हॅरेसमेंट करपाक लागलो वयता आसतना ताका पूण आतां तुमी कितें सांगलां नाका जाल्यार तुमकांय नाका म्हणल्यार कितें तेकाच कित्याक जालो तेकाच कित्याक तेजेच फाटल्या लोक कित्याक शंकर मात्र तू सांग पळय कितें जालें इन्सिडेंट सांगप म्हणल्यार कित्याक हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो ते युनिटी मॉल आमकां म्हाका जाय म्हणून आमच्या खंयच्या मेंबराक केन्ना तेमी सांगला की तांकां जाय म्हणून ओके सो हांवें घातलेलो बायक म्हाका दिसलें कोण म्हाका बायक दिवं म्हणून कित्याक म्हटल्यार आयज तूं पळयता आसली जेन्ना कोण आमकां डेवलप म्हाका जर दिसलें की डेवलप येतलें एक मॉल येतलें म्हाका दिसलें पण ते बाबतींत कितें रिसर्च करून नासलेलें मागीर रिसर्च करनासतना तूं उलयता रिसर्च करून म्हटल्यार कित्याक ताका प्रोसेस आसा न्हू नो पूण तुका खबर आहा युनिटी मॉल हे मॉल युनिटी मॉल म्हणटा पळय तेन्ना हें कितें आनी तूं उलयलो तो कितें तें युनिटी मॉलात उलयल्लें पण ताका खुबशें आसता रिसर्च म्हणल्यार कितें ताका डी पासून म्हणल्यार आसता कितें आसता न्हू डी वचपाचें आसता तू रॉंग उलयलो म्हणटा तू हांव पयलीं तें रॉंग उलयलो बरें आतां युनिटी मॉल म्हणटा म्हणून तुका खबर आसा हिंगा कितें कितें येता तें कित्याक फुडें पळयतलें आमी बसतले ना ना तुमकां खबर आहा काय म्हणटा हेज कित्याक लोक इतले येता विचारता प्रोजेक्ट कितें येता पळय तो म्हणजे पण युनिटी मॉलच म्हणटा न्हू आतां येयल्या उपरांत कळटलें न्हू बरं कितें तू अजुनूय फॉर्म आहा की ते युनिटी मॉल जाल्लो जाय म्हणून तुका आतां कितें आतां तुमी आतां लोक म्हणटा नाका म्हणून फुडें पळयतलें कित्याक ना तुवें म्हटलें पळय व्हिडिओ सारको काडला म्हणून आतां तुका जाय मॉल येयल्लो जाय तुका आयको सांगता आमी जे फोर्ट नायटीक मिटिंगेक डिसिजन घेतलेलें आसा तशें ग्रामसभेकूय डिसिजन घेतलेलें आमी घेतलेलें आसा हो फाल्यां सब डिटेल हेजें फाल्यां डिस्कशन जातलें आनी तुमकां कळटलें कितें आहा त्या प्रमाणे फुडें मागीर आमी सांगलां की रोखडीच आमी मिटींग घेवन आमी कंटिन्यू करतलो फुडें ना प्रोसेस पूण एकूच आतां सांग अटॅक जालो पळय तो तुजेर कित्याक जालो बाकीचे पंच मेंबर आशिल्ले तुजेरूच कित्याक कित्याक जालो हांवें व्हिडिओ केल्लो म्हणून म्हाजें जालां भितर तुजे व्हिडिओ काडला म्हण तुका पूण अटॅक म्हणून कितें अटॅक म्हणून पासून न्हू म्हाका दिसता पर्सनल तेमी केला तें कितें केला तें पूण आतां शंकर बाब एक सांग म्हाका जेन्ना 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 गव्हर्मेंट उलयता युनिटी मॉल पर्सनल खबर आहा कोणाक पब्लीक आसलें पब्लिकान केला न्हू आनी कोण करतलें कोणा इंडियन नांव घेवंक ना पब्लिकाचे पर्सनल कितें आहा म्हणटा तुमचे कडेन आसतलें तें आसा न्हू तें कोणाक खबर आसा कितें केला तें ना पूण जो विशय सगळं पर्सनल म्हणजे एकटो मनीस जालो न्हू तो कोण तरी नांव खबर ना कोण आतां वळखला पासून म्हाका दिसता पर्सनल जाला म्हणून इतले उतरात इतले व्हड इश्यू केला म्हणल्यार पर्सनल दिसता म्हाका दिसता पर्सनल म्हणून पूण लोक येयल्ल्या फाटी केन्ना जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटचे उलयता आमच्या इंदिरानगरान कितें जे आमचे चिंबला आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं मेशे सांताको कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं जेन्ना आमी कितें उलयता जेन्ना तांकां नाका आसता डेव्हलपमेंट कितें नाका तें थोडेशे लोक आसा कित्याक तुका कित्याक टार्गेट करता म्हणटा तूं असो खबर ना पूण आतां लिमिट आसतलो पूण लोकांच्या लोकांच्या मनांत जी भिरांत आसा पळय ती तुमी पंचायत कित्याक सांगना तर जेन्ना जे लोक भिता बाबा हेतून आनी कितें जातलें बा म्हणून कितें आमी कितें सांगतले ते आमचो सरपंच आमचे सरपंच अरे तुमी पंच मेंबर तुमची पंचायत आसा न्हू सो तुमी लोकांक सांगूंक जाय न्हू कितें म्हणून बाबा हितून विशयान ह्या युनिटी मॉल म्हणजे कितें येतलें कितें येवचें ना वो कितें आहा बिकॉज तेंच्या मोतीन भिरांत आसा न्हू ती ताका लागून ते येयला न्हू तांकां नॉलेज आसा न्हू तेमी सगळें सांगला मागीर तुका नॉलेज ना नॉलेज म्हणून सांगला न्हू सरपंच तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेलो युनिटी मॉल बीन हाडच्या पयलीं कारण अशें म्हणटा की पंचायतीचे सरपंच बी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतिल्ले म्हणून खंय हो विशय 1.5 वर्स जालो विशय घासता चितला पंचायतीक जेन्ना आमी ग्रामसभेक जे लोकांनी घेतले तेचे आमकां खबर म्हणजे असो नासलो की कांयच डॉक्युमेंटेशन कांय हें करून नासलें आमकां पंचायतीन तेन्ना
आमकां एसेंब्लीसून कळलें की चिंबला गांवांत हो युनिटी मॉल येता म्हणून. आता किती त्या निमित्तान केला मरे गांवच्या लोकांनी आमच्या मी रिकॉर्डिंग करतलो ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवचें पडलें कितें सांगलें की आमकां नाका हो युनिटी मॉल नो विशय आमकां सांगलेलें आनी 3 आमी रेजोल्युशनां घेतलेली. ग्रामसभेक आमी सांगलेलें की त्या प्रमाणे आमी खंय डिपार्टमेंटाक धाडपाक तिवूय धाडलेली आमकां. मागीर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आमकां धाडलें. त्या निमित्तान आमी परतून मागीर आमी बॉडी मिटींगेक अशें सांगून आमी ती फायल आमी रिजेक्ट केली. तो विशय मागीर व्हिडिओन पावलो. व्हिडिओन सुद्दां डायरेक्ट पंचायतीन पावलो. आतां हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा आनी हेजेर तुमकां आतां सांगपाचें कितें तुका पंचायतीचो स्ट्रेंथ मॉलाक फेवरान आसा का अगेन्स्ट आसा आता पळय हांवें तुमकां सांगलें मरे तूं तें आमी वांगडाच आहा सगळें म्हणटा. आतां पळय आतां कसो आहा फाल्यां डिसिजन आसलें तें कळटलें तेन्ना प्रमाणे आमी आता कोर्टाची अरे पूण पंचायती अरे एक सांग म्हाका पूण कशें आसा पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला तो मॉल कसो काय ना ना पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला एक्झॅक्ट मॉल म्हणल्यार कितें जातलो तो गांवचे बरोबर आसा काय सरकाराचे बरोबर गांवांक जर बरें जालें जाल्यार हांवें सांगलें पळय आतां 2 भाशेन लोक आसा बरोबर आसा थोड्याक जाय नाका आमी सांगलें लोकांक आमी लोकांक धर नाका लोकां वांगडा आसा लोकांक जाय जाल्यार लोकां वांगडा तुमी पंचायतीची ग्रामसभा आसता एक आयक सांगता पंचायतीची ग्रामसभा आसता लोक थिंगा विशय म्हणटा जेन्ना इतलें सांगता तुमी म्हटल्या पळय लोकांक नाका जाल्यार तुमी आसा जाल्यार जालें कशें तर तुमी म्हणटा तुमी पास केलें हें केलें पूण लोकांनी सांगलेलें न्हू तुमकां तें तुका सांगता मरे रेझोल्युशन घेतली म्हणटा तुम्ही आमी 3 फावटी रेझोल्युशन घेतली म्हणटा आणि रेजोल्युशन तितून घेवन लोकांक नाका धाडलें म्हणटा. आमी फोर्टनायट मिटिंगेक लागून फायल आमी रिजेक्ट केली तेच सांगता तेजें चॅलेंज डिजिटलीन चॅलेंज केली मागीर व्हिडिओन केली व्हिडिओसून मागीर डेप्युटी डायरेक्टरान गेली थंयसून आतां हो मॅटर आतां सब डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा हो फाल्यां आतां डिस्कशन जातलें हेजेर जाल्यार लोक पंचायती कडेन कित्याक प्रोटेस्टाक जमता तुमी म्हणटा जर पंचायत लोकां वांगडा आसा जाल्यार हांव तुका तेंच सांगता कितें आयज लोकांक दिसतालें कितें रिवोक करचें काय कित्याक पूण आयज हो जें आमी लायसन आमी दिना व्हिडिओन दिला पूण लोकांक थोड्यांक खबर नासलें म्हणून लोक आयज तांकां लोकांक खबर आसलें की आयज फोर्टनायट मिटींग आसा त्या निमतान लोक आयज जमलेलो म्हणजे आमकां प्रश्न करपाक बरें तेंची उत्तरां दिवपाक हें जें तूं आतां प्रेसाक सांगला तें सगळें सांगपाक इतले दीस ते प्रोटेस्ट चलता त्या प्रोटेस्टरां फुड्यान तुमी कित्याक पावना पळय फावलें ना म्हणल्यार तुका तेंवूय सांगता आयज तेका 14 दीस जाले विशय तो आयज जो प्रोडक्ट बसलेलो पळय आमचे कुजलेले आसले सांगता म्हटल्यार आमकां झाडांचेर लांबकयले आमकां बोर्ड करून हार घातले कितें नाका तें केलें आमकां गाळी सवपाक लागले ना हांव सांगता गाळी सवना कितें आमचे आयज घरांनी पावले आमच्या नाका ते हांव सगळ्यांक ब्लेम करना थोडे आसा तेंच्यांनी लोकांनी गाळी सवली आमकां नाका ते उलयले तूं सांग म्हाका आतां ह्या विशयाचेर आमी थंय कशें वचूंक शकता तूं म्हाका सांग जो मनीस आमकां पुतळे थंय लासता आमकां झाडांचेर लोंबकयता आमकां थंय आमचे बॅनर लोंबकयता हांव थंय बसून ताळयो मारपाचे थंय हांवें ते मागीर केला कितें ते तुमी कितले दीस 13 दीस जाले 14वे दीस कितें मिटींग पळय तेंच तुका सांगता मरे बाबा तूं गांवचे बरोबर आसा हय हांवें सांगलां मरे आयज की लोकांक आमी गांवच्या भितर आसा व्हिडिओक हें आसा रायट आसा ते परमिशन दिवपाक अरे ते व्हिडिओ विचारपाचें तुमी परमिशन व्हिडिओन दिलें पंचायत कितें आसता पंचायत इज गांवची सुप्रीम तेच सांगता तुका सगळी म्हणून त्या प्रमाणे आमी गांवांक नाका म्हणून कितें वयर व्हिडिओ गेले व्हिडिओसून डायरेक्ट पंचायतीन गेले मागीर तुमी चॅलेंज केली ती तुमी हय चॅलेंज केली आमी पंचायतीन चॅलेंज केली व्हिडिओन आमी कितें जालें मागीर तेच तुका सांगता मग डायरेक्टर पंचायतीन इश्यू केले व्हिडिओन लायसन दिले ती चॅलेंज केली आमी चॅलेंज करून आमी डायरेक्ट पद्धतीने इश्यू करपाक लागली तेच तुका सांगता मरे आयज सांगलें मरे हांवें तुमी पयलें आसतलें मरे आयज प्रेस जालें आयज फोर्टनायट मिटींग सगळ्या लोकांक आमी सांगलें मरे कितें सांगपाक जाय तें सकाळीं मॉर्निंग आमची सो मिटींग तुमी तुमचे आनी लोकांचे कम्युनिकेशन खंय तरी कमी पडलें अशें दिसता तुमकां ना पळय कशें आहा काय इतलो प्रोटेस्ट करपाक लोक पावपा नाशिल्ले थोडे राजकारणी गजाली आसा थोडे आतां तुका सांगता की तुका जाणा आसतलो सांगपाची गरज ना तुमकां थोडे राजकारणी आसा म्हणजे ते युनिटी मॉल म्हणजे राजकारण म्हणटा तूं हांव तुका म्हणटा की थोडे राजकारणी थोडे आपूण एक प्रयत्न करता आसता त्या विशयाचेर आनीक वाडोवपाक लागून थोडे तशें आसतलें पूण सरपंच कशें आसा तुमी म्हणलें की तुमी त्या लोकां कडेन वचपाक शकले ना कारण थंय तुमचे पुतळे आसले पूण तुमी प्रेसा मुखार येवन तरी एक स्टेटमेंट दिवचो आसलो कारण इतले तेंप रावच्या परस जर तुमी प्रेसा मुखार येवन तुमी जर स्टेटमेंट दिल्लो की अशें आसा जाल्यार इतले दीस कित्याक गेले काय म्हणून तुमकां जर कितें आशिल्लें तेन्नाच जर तुमी क्लियर करता आशिल्ले जाल्यार इतले दीस रावचे पडचे नासले तांकां पळय हांव तुका तेंच सांगता मरे पळय डिसिजन सरपंच घेना बॉडी डिसिजन घेता कितें जाल्यार आनी कोड ऑफ कंडक्ट निमतान काय आमकां फोर्टनायट मिटींग ताणें बायट दिल्ली मरे युनिटी मॉलाचेर शंकरान बायट दिल्ली म्हणटा न्हू तो तुका सांगता मरे आमी आयज लागून आमी रावले कितें की आयज आमी फोर्टनायट मिटींग घेतली आनी आमी सगळें कितें आहा तें क्लियर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो आमकां तो करस्पॉन्डन्स येयल्लो तेजेर विशय डिस्कशन आयज जालें आनी आयज लोकांनी जे आमचे गांवकार भाव आसा तेंच्यांनी आयज बरोवन घातलेलें की आमी आयज फोर्टनायटीक बसतले म्हणून तांकां आमी बसपाक लायले आनी 40 जाण बसलेले कशे आनी भायरूय लोक आसलो त्या निमित्तान जे आमी फोर्टनायटी डिसिजन घेतले पण आमी सांगलें की सांगपाक जाय तें विशयाचेर
जालें मागीर परतून भायर हांवें काबार जावन हांवें भायर दिली म्हणून तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले सीएमान जी फाल्यां मिटींग आपयल्या तेका आसतले तुमी पळय हांवें सांगलें लोकां वांगडा हांव आसा युनिटी कोणाची युनिटी तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले 4 जी मिटींग सरपंच तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले जेन्ना ते प्रोटेस्ट करपी लोक आणि इवन ऑपोजिशन एमएलएन सुद्दां सीएमान म्हणलें या म्हणून तेन्ना तुमी आसतले आयज तेच तुका सांगता मरे आयज आमी जो विशय आयलो तो आमी डिस्कशन करपाक गेले घरा कडेन तो तर फाल्यां आमचे आपयता जाल्यार आमदार आसतलो आमचे जिल्ला आसतले जर आमचे आमकां आपयता जाल्यार हांव लोकांक आपयला सीएमान लोकांक डिस्कशन करून लोकांक एक्सप्लेन करून कितें विशय आसा करून लोकांक जर कडेन नको तांकां एक्सप्लेन करपाक ओके तुवें पर्पज जाता म्हटलं आपण लोकां वांगडा आसा म्हणून हय. आणि लोकांच्या एक शंकराच्या आयज कितें जालें तें पयलें सो तुमी शंकरा वांगडा ना अशें म्हणटा शंकरा म्हणून हांवें की म्हाजो स्टँड आमी सांगलें हांवें शंकराक लागून तो सांगना शंकरान आपलो व्यू तिने मांडला की सांगपाक तिने सांगलेलें आसा हांव ताका तेजे विशय सो हो तुजो इंडिविज्युअल मत पळय हांवें तुका त्या सांगलें बॉडीचें की ना आमी सांगल्यार पण हांवें ताका मागीर ताका बसून डिस्कशन केलें तेजें आनी आमी पयलींच रेजल्युशन घेतलेलें आहा की एकलो सांगना आमकां डॉक्युमेंटेशन आहा केन्ना आमी धाडलेलें आहा केन्ना रिजेक्ट केलेलें केन्ना आमी केलेलें डॉक्युमेंटेशन हांवें प्रेसाक लागून दिलेलें आहा मरे आयज सगळ्या प्रेसान सांगला मरे पूण शंकर तूं अजुनूय तुज्या स्टेटमेंटार सद्या हेंच आसा की जावचो म्हणून तो आता कितें आता आमच्या पंचायत बोर्डात मिटींग करतले आता ना पण तुवें स्टेटमेंट दिलो की जावचो म्हणून फेवरान म्हणलेलो सो आयज पूण तुवें युनिटी मॉल म्हटलेलो तो डिफरंट मॉल हो यो युनिटी मॉल सेम रे आपण करतो केल्ल्या भाशेन सो केला तुवें बरें शंकरबाब तुवें युनिटी मॉल म्हटलेलो तो डिफरंट मॉल आनी हो युनिटी मॉल डिफरंट मॉल अशें म्हणूंक ते म्हणटा तूं म्हणूंक नाही बट तुजो स्टेटमेंट खंयचो मॉलाक आसलो तो लोकांक तिडोवन घालतालो मरे ते जे तू तुजो युनिटी मॉल म्हणटा पळय तो कसलो मॉल आशिल्लो युनिटी मला मॉल मॉल चितलेलो पूण तूं अजुनूय अरे, फेवरान पण- आसा काय ना तुका मॉल इल्लो जाय काय नाका आमच्या लोकांक नाका तर आमकांय नाका नो प्रॉब्लेम ओके सो तूं स्टेटमेंट चेंज करता आयज अशें कितें जालें एक दिसान काय अशें एक दिसान कितें जालें की तुका स्टेटमेंट चेंज करचो पडलो स्टेटमेंट चेंज नको करता हांव कितें म्हणटा तुमकां लोक जर लोकां अपोज करतालो गव्हर्मेंट कोण घेतलो न्ही पण लोक आतां इतकी दीस ओपोज अरे. करताले पळय तेन्ना तूं ते जाय म्हणटालो हय तूं लोकांक चिडयतालो तो व्हिडिओ काडून ना पण ॲटलिस्ट ना म्हाका दिसलें कोणा कोण येयलें की डेव्हलप जातलें लोकांक जॉब मेळटलें तशें म्हजें म्हणणं आसलें ना पण आयज ज्या भाशेन ट्युरिझम मिनिस्टरान एक्सप्लेन केला युनिटी मॉल कितें पळय तो आर यू अवेर सेम टायप कितें आशिल्लें तें पयलींच सांगला तुमकां आमी लोकां वांगडा तें सांगलें मरे तशें हांवें केलें परतून ना पण तुम्ही तुम्ही अजून तुम्ही लोकां वांगडा आसलेलो आयज लोक तुमच्या वांगडा येयलो न्हू मागीर ताका लागून पंचायतीन स्टेटमेंटार आसा मेजॉरिटी आणि जो मायनॉरिटी म्हणून तुमचो एक स्टेटमेंट तांच्यांनी सारको लावन धरलेलो त्या स्टेटमेंटार तुम्ही अजूनही ठाम आसा काय कशें कितें ठाम आसा म्हणपाक अजूनय हांव म्हणटा की ते एक सेक्शन ऑफ पिपलूच आसा म्हणून अशें म्हाका दिसलें कारण म्हज्या घरा जेन्ना ते आयले म्हाका दिसलें ते डिस्कशनाक आयला म्हज्या बरोबर म्हणून किंवा उलोवपाक आयल्या म्हणून पण थंय आयली ती आनी आत्तां ह्या मिस्टरान म्हटलें की ते गाळी मारून आशिल्ले पण म्हाका बुरश्यो गाळी मारून आनी बुरशे हे करून ती गेली सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांच्या बरोबर काय उलोवन काय जावचें ना कारण तांकां उलोवपाक नाकाच आशिल्लें तांकां डिस्कशन नाका आशिल्लें तांकां फक्त आपलें मत म्हणजे ती आयली आपलें कितें सांगलें आनी गेली ती बट तुजें मत म्हाका काय उलोवपाकूच दिवना बरें आतां तुजें मत कितें आसा जे इतले दीस जाले इतले आयज व्ह्यू जाले सीएमान सांगलां की फाल्यां तांकां आपयला म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना हांवें विचारलेलें की आमी येवपाचें आमकां म्हणलें म्हजें मत अशें आसा की जर हे जो युनिटी मॉल आसा तो जर आमच्या गांवांक फायदो आसा जाल्यार तो जरूर येवचो अशें म्हाका दिसता कसलो फायदो गांवांक फायदो म्हणल्यार आतां ऑलरेडी तुमी आयकुना स्टेटमेंट ना पण तुमी सांगा न्हू कितें पळय तो युनिटी मॉल एक्झॅक्टली की आमच्या गांवांत 1000भर लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आमच्या गांवांत कसल्यो कसल्यो ते तो सांगतलो न्ही एक वटेन ते म्हणटा की तो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो न्ही दुसरे वटेन म्हणटा 1000 लोकांक काम मेळटलें जाल्यार व्हडलो प्रोजेक्ट सो दिसता सो अशें आतांच ताणें स्टेटमेंट काडला की 1000भर लोकांक जॉब्स मेळटले टॅक्सीकारांक काम मेळटलें सो ते जर सगळें जाता जाल्यार हातून रॉंग काय आसा अशें म्हाका दिसना की कोणाक जर जॉब मेळटा किंवा कोणाच्यो टॅक्स्यो चलता किंवा कोणाची कॅन्टिनां चलता त्या मॉलाक लागून युनिटी मॉल लागून जर हे सगळे बरे गोष्टी जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता ते अवश्य जावचे कशें बट तो इको सेन्सिटीव झोन बा म्हणटा पळय ते तशें कांय ना थिंगा
एनवायरमेंटाचं डिस्ट्रक्शन जावचें ना अशें सीएमान ना सांगता. तुवें पळयलां वचून ते सगळें कत्तल केलं माझ्या झाडांची ते खंयचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार ती झाडां मातशी कापचीच म्हापशी पडटा. कापच्यो म्हणजे सैमाचे म्हणजे फाल्यां हांव निसर्गाचें जर हें घर बांदतलें खंयी जाल्यार तें झाड कापूनच म्हाका घर बांदचें पडटलें न्ही. बरें तिका इको सेन्सिटीव डिस्ट्रक्शन जाता आं? इको सेन्सिटीवाचो डिस्ट्रक्शन बा जाता वेटलँड बा कितें इशू जाता तिका म्हाका दिसना वेटलँडाक कितें हें जाता अशें तुका दिसना का काय खबर ना तूं म्हजे व्यू विचारता हय, ते. सो म्हजे पर्स्पेक्टीव सांगता हांव. ओके तुम्ही आता सीएमाक मेळ्ळे पळय तेन्ना आमचो विशय कितें आमी लोकांचेर सांगपाक FIR बी करपी म्हणून अशें कितें सांगलां तशें कांय सांगना आमी आमचेच लोक मरे ते तेंकां लोकांचेर कितें करपाक जाय आमचेच लोक मरे आमचेच मरे आमी कितें करता आमी ते कितें आमच्या साठी सांगला आणि मरे एक म्हाका एक उलोवचेंशें दिसता की आयज ज्या पद्दतीन त्या सगळ्या लोकांनी जो व्यवहार केला पळय फिजिकल अटॅक जो जाला पळय आयज ताजो हांव पूर्णपणे निशेध करता. त्यांनी येवचें आशिल्लें आरामान आपलें कितें तें मांडचें आशिल्लें आनी वचचें आशिल्लें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.